पैंगीण पंचायतीची आयतारा आशिल्ली ग्रामसभा लोकांनी बोवाळ घालून बंद उडयली। ही ग्रामसभा सकाळी 9 घेवप बरोबर न्ही अशें लोकांचें म्हणणें। गांवांत लग्न आशिल्ल्यान ग्रामसभा सकाळी आपयल्ली अशें सरपंच तेजस्विनी दायकार म्हणटा। साश्टीन नावेली सिकेटी बिल्डरान शेतान भराव घाल्ल्यान आयतारा लोकांनी विरोध करीत बोवाळ घालो। आयज मिटींग आसली ग्रामसभाची, जेन्ना आमकां तेमी अनाउन्स केलें ना जाल्यार आमकां डिक्लेअर केलें ना, कोणाकूच सांगलें ना पब्लिकेक। आतां ग्राम पंचायत ऑफ विलेज पंचायत म्हणजे इज द बॉडी ऑफ द पब्लीक मिटींग, ते आमकां पब्लिकेक सांगूंक जाय आसलें। थंय जाल्यार आमकां एक फ्रेंड मेळ्ळो, तो म्हणालो आज मिटींग आसा, तो सांगला मिटींग आसा। अशें करून आमी एक करून आयज हिंगा पंचायतीक येयले जाल्यार आमगे मिटींग सुरू आसली, जाल्यार आमकां पब्लिकेक तेमी कोणें सांगूं ना की बाबा आयज मिटींग आसा तुमी येयाय म्हूण। पयलें आमकां अनाउन्समेंट करताले, सांगताले, रिक्वेस्ट करून सांगताले पयले दिसा बाबा अमक्या तारखेर मिटींग आसता म्हणून। कशें अनाउन्समेंट करताले म्हणजे ते आतां एक रिक्षाचेर वयताले, मायकाचेर करताले। तुम्ही मिटींगेचो रूल हा प्रमाणे अनाउन्समेंट केला ना, आन्सर येयलो सेक्रेटरी कडच्यान, सरपंचा कडच्यान। तुम्ही लोकांक काम केलं, व्हिडिओच्या मनशाक तुम्ही आपयला ना म्हणून आन्सर येयलो, आनी मागीर 1 वरा उपरांत व्हिडिओ मनीस येयला आनी ते कितें जालें, बाबा तूं तुका कितें सांगला मिटींगेचें? तो सांगलो की आपल्याक 10 आपयल म्हणून, आनी हेमी नोटीस पंचायती मागला 9 म्हणून, ती बी काल लायला। आरोप आसा की तुमी ग्रामसभा ह्या फावटी बेगीन घेतली, कित्याक लागून बेगीन घेतली? आमगे लग्न अशें आसता म्हणून बेगीन घेतली। लग्न आसा म्हणून हांगा तेका लागून बेगीन घेतली। आनी तेंचो असो आरोप आसा की पयलीं तुमी मायकाचेर बी अनाउन्स करताले, ह्या फावटी करूं ना म्हणून, अशें कित्याक लागून घडलें? कित्याक अनाउन्समेंट करना आशिल्लें म्हणटा तुमी? आमी लोक अशें चड लोक जावपासना म्हणून अनाउन्समेंट केला आमी। मागीर हो डिसिजन कोणी घेतलें? सगळे पंच मेंबरान घेतलेलें, सेक्रेटरी सकट तुमी डिसिजन घेतलेलें अशें? He has built a wall in a pond. This pond is a catchment area for all of Nagmode and the adjoining fields. And if, as you can notice, this pond, once it is full, it has got natural channels of drainage which eventually connect it to the river Sal. Which is the reason why, even though we get very heavy rains in this area, we have never had the problem of flooding. We don't know what it means for water to enter our houses. But if this is allowed to be carried on tomorrow, this will continue. We will experience floods. माशेलांतल्या जावेद खान ह्या तरणाट्याचें अपहरण केल्ल्याच्या आरोपावेल्यान फोंडे पुलिसांनी मडगांवच्या दोगांक अटक केल्या। जावेदाक मोटारसायकलीर घालून व्हरतना ताणें अकस्मात ब्रेक मारिल्ल्यान ते तिगय रस्त्यार आडवे पडले आनी पुलिसांच्या हाताक सांपडले। इतले मजगतीं तरवळ्या शिरोड्या 80 वर्सांचे एके जाण्टेलेक लासून मरण आयलें। जावेद वारिस खान, रेजिडेंट ऑफ तिवरे जुवारवाडा मार्सेल, कंप्लेंट दिल्या की आज तो दनपारां 12:30 वरांचेर नागा मशीद कुर्टी आयिल्लो आपल्या भयणी कडेन, तेन्ना मारगांवचे 2 जाण तैनूर शेख आनी मोहम्मद गांवस हे दोगूय आयले आनी ताका रिस्ट्रेन केलो, आडयलो आनी ताका फोर्सिबली आपल्या मोटरसायकलीचेर बसून ते मडगांव घेवन वताले ताका। आनी वाटेर तेणें चर्ची कडेन पावतकूच ब्रेक अप्लाय केले आनी तिगूय पडले सकयल आनी तेणें अबडक्शनची केस फायल केल्या। मोटीव तेणें सांगला की रिजन कित्या खातीर जालें तें, हेणें पयशे घेतले भायर धाडटा म्हणून त्या मडगांवच्या लोकांचे थोडे, आनी ते पयशे मागपाक परतून आयले, पयशे पावले ना म्हणून ते ताका फोर्सिबली व्हरताले अशें तेजें म्हणणें। आनी हेजे बद्दल आमी फोंडा पुलीस स्टेशनाचेर केस रजिस्टर केल्या अबडक्शनची आनी रॉंगफूल रिस्ट्रेन, आडयलो आनी फोर्सिबली व्हरताले म्हणून, आनी इन्वेस्टिगेशन चालू आसा। एक्यूज दोनी अरेस्ट केल्ले आसा। दारू उक्तें आसलें? हय, आमी येयले तेन्ना दारू उक्तें आसलेलें। कोण तुमी तूं हाडली पयलीं सगळ्यान पयलीं? दारू उक्तें आशिल्लें आनी चलो बरी नाशिल्लें। वास्को खारीवाड्यावेल्या ग्राउंडाच्या कामाक दिल्लीच्या ग्रीन ट्रायब्युनलान स्थगिती दिल्या। शेतान बांदिल्ल्या ह्या ग्राउंडाक लागून पावसान लोकांच्या घरांनी उदक भरतलें अशी कागाळ सवेरा ह्या संघटनेचे अध्यक्ष नगरसेवक तारा केरकरान केल्ली। 26 एप्रिलाक हे केशीची मुखावेली सुनावणी जातली।
तो इल्लिगली हांगा बांदपाक चालू केल्लो तेन्ना आमी म्युनिसिपालिटीन ऑब्जेक्शन हाडलें, मागीर आमी एसएजी कडेन ऑब्जेक्शन हाडलें, सगळ्या कडेन CRZ कडेन ऑब्जेक्शन हाडलें, पण तरी सुद्दां काम चालू आसलें. पावसान आसा ते उदक बुडटले, लोकांची घरां हांगा उदक बुडटले आनी लोकांक घरान उदक वयतलें. त्या लोकांनी कितें करपाचें मागीर? कोर्टान कितें म्हणून तुमकां कोर्टान सांगला की जोपर्यंत व्यवस्थित हे जायना काम बंद करचें. पण काल सांज पर्यंत सुद्दां काल हांगा काम चालू आसलें. म्युनिसिपालिटीचे सुद्दां परमिशन ना. आमी एकदां सोडून 4 फावटी मिटिंगेक ऑब्जेक्शन हाडलें तेचें. मिटिंग सीओन म्हाका सरळ सांगलें की आमचें तांकां परमिशनूच ना म्हणून. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.